सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. सगळ्यांक बरो दीस आवडेता. भुरग्यांनो, तुमी सगळीं बरी आसतली अशें म्हाका दिसता. आज तुमकां हांव एक काणी सांगता. काणयेचें नांव आसा भांगराचें ताती. एक फावट एका गांवांत एक शेतकार रावतालो. ताचें नांव सातू आशिल्लें. तो खूब गरीब आशिल्लो. एक दीस ताणें बाजारांत वचून एक कोंबी विकती घेतली. ताणें ती कोंबी घरा हाडून फाटल्या पोंदा धांपून दवरली. दुसऱ्या दिसा सातूक कोंबडेक सोडपाक गेलो. पळयत तर कोंबडेन एक भांगराचें ताती घातिल्लें. भांगराचें ताती पळोवन सातूक अजाप जालें. कोंबी दर दिसा एक भांगराचें ताती घालताली. सातू सदांच भांगराचें ताती बाजारांत व्हरून विकतालो. ताका खूब पयशे मेळटाले. एक दीस सातूच्या मनांत विचार आयलो. सगळीं भांगराचीं तांतयां एकाच वेळार मेळ्ळीं जाल्यार हांव खूब गिरेस्त जातलो. ह्या खातीर ताणें कोंबडेक मारपाचें थारायलें. दुसऱ्या दिसा सातून सुरी घेतली आनी कोंबडेक मारली. कोंबडेच्या पोटांत भांगराचीं तांतयां आसतलीं अशें ताका दिसतालें. पूण ताका कोंबडेच्या पोटांत एक लेगीत तांती मेळूंक ना. सातून भांगराचीं तांतयां दिवपी कोंबी वगडायली. ताका दिसाक एक तरी भांगराचें तांती मेळटाले ते ना जावन गेले. हाचे सातूक खूब दुख्ख जालें. हे काणयेची तेक आसा, आमचे कडेन आसा तातूंत आमी खोशी आसपाक जाय. आशा चड करची न्हय. बरें तर भुरग्यांनो, ही काणी तुमकां आवडटली अशी आस्त बाळगिता. देव बरें करूं.